दर्या देगांचो सांबाळ करपाक गोंय सरकारान 1255 कोटींच्या प्रकल्पांचो प्रस्ताव दवरला। केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालय प्रकल्पांक पैसे दितले। ह्या प्रकल्पांचो प्रस्ताव पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालया कडेन धाडटले। उपरांत हो प्रस्ताव वर्ल्ड बँकेक वतलो। थंय तो मंजूर जाल्या उपरांत राज्य आनी केंद्र सरकार 5 वर्सांत दर्यादेग वाठारांत उदरगतीची कामां करतले अशी येवजण। फिशरीज, पर्यावरण, PWD, कोस्टल आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान मेळून राज्य सरकाराक प्रोजेक्टाचो प्रस्ताव धाडला। 1200 कोटींचो प्रस्तावित प्रकल्प। गोंया खातीर ICZM प्लानाची तयारी। सब टोटल 18 कोटी 72 लाख। उत्तर आनी दक्षिण गोंयच्या दर्यादेगांची धूप थांबोवंक उपाय। धूप थांबोवन दर्यादेग संवर्धनाक वर्सुकी खर्चाचो अदमास। सब टोटल 103 कोटी 43 लाख। कांसवांचें संवर्धन आनी वेवस्थापन। दर्यादेगेवेल्या रेवेच्या पार्कांचें नियमन आनी नियोजन। गोंयच्या मुखेल अधिवासांची समुद्री जैवविविधता। स्थिती, धोके, संवर्धनाक उपाय, वेवस्थापन। खाजन शेत जमनींतल्या डॅमेज जाल्ल्या बांदांची पुनर्रचना, खारफुटींची राखण। सब टोटल 33 कोटी 50 हजार रुपया। राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळा खातीर मॉडर्न लॅब उबारप। NGTच्या निर्देशा प्रमाण सिवरेज स्कीम। कांदोळे टावन आनी कळंगुटे मतदारसंघात आशिल्ल्या कांदोळेच्या ग्रामीण भागां खातीर सिवरेज स्कीम। सब टोटल 974 कोटी 95 लाख। लोकल पर्यटना खातीर रिन्युएबल एनर्जी सोर्सीस। कळंगूट कांदोळे वाठारांत कोस्टल इको टुरिजमाचो दर्जो सुदारपाक स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर। गोंयच्या दर्या वाठारांतल्या नुस्त्यांची पैदास केंद्रां वळखून मुल्यांकन करप। सब टोटल 7 कोटी। शिक्षण जागृती। ICZM भागधारकांची तांक वाडोवंक ICZM पद्दत वापरूंक सुविधा। राज्य कार्यक्रम वेवस्थापन युनिटाची स्थापणूक करप। सब टोटल 27 कोटी 38 लाख। ह्या प्रकल्पांचेर केंद्रीय पर्यावरण, वन आनी हवामान बदल मंत्रालय 1100 कोटी मायज मोडटले। गोंय सरकार 62 कोटी मोडटलो। मात चालीक लागतलो जाल्यार राज्य आनी केंद्रीय मंत्रालयाचो हो प्रस्ताव संवसारीक बँकेत पास जावंक जाय। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश काडी।